आता सांगला ते प्रमाणे बिझनेस आमचे काफेलुडा नाव वी हॅव नेम्ड इट एज पिस्को बाय द बीच अंजुना बागाडेक नाझरी रिसोर्ट जितली बिझनेस आहा इवन बिफोर मायकल कुड बिकम एन MLA हो जिल्ला ही बिझनेस आमची चालू आसली. सो हांव एकूच विचारूंक सोदतां मायकल जेन्ना BJPन आसलो तेन्ना कितें दुदान नालोलो आसलो. Everything was right, and as soon as he goes in Congress and now he's in opposition, आमचे सगळेच wrong जाता. Why was this not happening when he was in the ruling? That is my only question. ही business आमची even before he could become Zilla member आमची चालू आसली. Last 20, 21 years, 25 years आमची business चालू हा. BJPन आसले तेन्ना सगळे सारखे आसले काय? आणि आता ऑपोजिशनान पडले म्हणटकूच आज ते आमचे पिस्को बाय द बीच वन ऑफ अ बेस्ट रेस्टॉरंट्स इन अंजुना तुका वयता जाल्यार बुकिंग करून वचोंक पडटा. दॅट मिन्स दॅट्स द लेवल ऑफ गुड क्लायंटल दॅट वी गेट. ताणें FDAचे थंयसर मनीस दवरल्यात आनी आमच्या कस्टमरांक भितर घेयनात म्हळ्यार बंद कर म्हूण सांगता. दिस इज द हायट ऑफ गेटिंग पर्सनल आणि बिझनेसाचेर येवपाचे. आय थिंक दिस इज कंप्लिटली रॉंग. आमच्या CMR मिनिस्टर इज मिसयूजिंग his position. And all the FDA officers who are come over there, we are going to file a complaint on them for restraining our clientele to come inside. They are stopping our clientele to come inside. They are telling our clientele that the restaurant is shut. They have no business to come in our restaurant to say that. We have a valid FDA license. We will move the court of law and whatever needs to be done we will do. Michael, itki personal was I don't know that he only that you all should ask him, no? He is not meeting any of the press. तुमका तो कितें धाडटा तो ट्विटर धाडटा वो कितें तरी रिकॉर्डेड मेसेज धाडटा. तेका खंय मुख्यमंत्री जावपाक जाय. आता सगळ्या आमदारांक तो त्रास करूंक सोदता आनी मुख्यमंत्री जावंक सोदता. कसो जातलो हांव आमी ऑपोजिशनान आहा. तेंच्या आयडियनूच आहा तेंकाच विचारचें पडटलें कोणें तरी. मुख्यमंत्री जावपाक आमकां कित्याक त्रास?